नमस्कार. गोंयांत सध्या समर वेकेशन चालू आसा आनी भुरगीं खंय खंय भोंवपाक वता, कोण पिकनिकेक वता आनी मजा करता. पूण अशें कांय भुरगीं आसा जीं तितली लकी नात आनी जांचे पेरंट्स तांकां ही पिकनीक व्हरपाक शकना आनी तांकां तशी शिक्षणाची सोयी तशी प्रॉपर ना. अशे तरेची भुरगीं आनी तशें तातूंतले एक समाज म्हणटा तो एक कातकरी समाज म्हणून गोंयांत आसा, जांकां आमी वानरमारी म्हणटात. आनी गोंयांत अशे 2 ठिकाणाचेर हे वानरमारी स्थायीक जाल्ले आसा. एक फोंड्या बेतोडे हांगा आनी दुसरें म्हणजे बिलनोडा पेडणा. ह्या 2 ठिकाणाचेर वानरमारी कम्युनिटी स्थायीक जाल्ली आसा आनी तांचे भुरगीं हे वानरमारी कम्युनिटीक चडशे लेबर म्हणून काम करता सगळे कडेन आनी ते वेगवेगळ्या ठिकाणाचेर वता आनी तांचे बरोबर भुरगीं घेवतात. सो तांकां शिक्षणूय सारकें प्रॉपर मेळना आनी ह्या प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आनी तांकां ह्या भुरग्यांक प्रॉपर शिक्षण दिवपा खातीर आनी तांकां जे शिक्षणा पासून वंचीत उरची न्ही म्हणून एक संस्था आसा जी तांचे खातीर काम करता आनी त्या संस्थेचें नांव आसा संवेदना केंद्र. आनी आमचे बरोबर आतां सद्याक आसा संवेदना केंद्राचे वांगडी आनी एक्टीव कार्यकर्ते. तांचे कडच्यान जाणून घेवया की ती ह्या समाजा खातीर कितें करतात आनी भुरग्यां खातीर कितें करतात. कारण स्पेशली आमी हांगा आयल्या कारण आमच्या फाटल्यान जी भुरगीं दिश्टी पडटा ती भुरगीं ह्या वानरमारी कम्युनिटींतलीं भुरगीं आसा थोडीं आनी त्या शिवाय तांचे बाकीच्या गांवांतलीं भुरगीं आसा. तांकां एक वेगळो अनुभव मेळचो, तांकां पिकनीक म्हणून कितें कळचें आनी तांणी कांय मजा करची कांय दीस तरी अशें म्हणून हे संवेदना केंद्र तांचे खातीर एक कॅम्प ऑर्गनायज करता एवरी इयर आनी सद्याक हो कॅम्प चालू आसा 70 भितर आनी तांचे त्या कॅम्पाचोच एक भाग म्हणून तांणी आयज हे पिकनिकेक तांकां हांगा हाडल्या पणजे. आमी सद्याक आसा चिल्ड्रन पार्कान आनी भुरगीं फाटल्यान खूब मजा करता. ते पळोवन बरें दिसता. ही पिकनिकेक हाडपा फाटलो उद्देश कितें आनी ह्या कॅम्पाचो उद्देश कितें हें जाणून घेवपा खातीर आमी संवेदना केंद्राच्या वांगड्यां कडेन आमी उलोवया आनी तांचे कडच्यान समजून घेवया की उद्देश आनी तांची ते कितें करता, हे एक्टिविटी तांचे वेगवेगळे चालू आसा थंय ताजे बद्दल आमी जाणून घेवया. नांव सांग. नमस्कार, हांव दशरथ मोरजकर आनी संवेदन केंद्र ह्या संस्थेचो फूल टायमर आसा हांव आनी एक मेंबरय आसा. संवेदन केंद्र ही संस्था गेल्या 3-4 वर्सां संस्था ह्या नांवान काम करता. पूण आमी गेल्या 6-7 वर्सां निरांकालचे जे कातकरी भाव आसा जाका आमी वानरमारे म्हणटा त्या समाजा कडेन आमी काम करता. शैक्षणीक तेंचो दर्जो वाडोवपाचो आनी ते मुख्य स्ट्रिमी दिवपाचे शिक्षणाच्या वांगडाचेर अशें म्हणून तेजें काम करता. तुमकां कित्याक दिसलें की तांचे बरोबर काम करचें कशें, कितें प्रॉब्लेम कितें आशिल्लो तांचो? जेन्ना 2016ची घटना ती आमकां सगळ्यांक खबर आसतली की 2016 त्या कम्युनिटीचेर एक अटॅक जाल्लो आनी काही लोकांनी तेंचेर अटॅक करून ताका धांवडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आनी तेच्या उपरांत ती कम्युनिटी लायमलायटांत आयली आनी त्या वेळाचेर पेपरार सगळें आयल्या उपरांत आमकांय कळोन चुकलें की अशी कम्युनिटी आसा ती खूब हलाखीत रावता आनीक तांकां लोक धांवणो येता बी अशें. त्या खातीर आमी त्या वेळाचेर थंय गेले, आमचे कांय कार्यकर्ते त्या वेळाचेर आसले. थंय गेले, थंय वचोन तेंच्यांनी पयले कशी परिस्थिती आसा ती परिस्थिती खूब भयानक आसली आनीक तांकां रावपाक घरां ना, ते अस्वच्छता आसा, हायजीन ना थंय. तेंच्या भितर वेगवेगळे प्रॉब्लेम जशे चायल्ड मॅरेजीस आसा तेंच्या भितर फॅमिली प्लॅनिंग ना, अल्कोहोलिजम आसा, टॉबॅको आसा, अशा प्रकारचे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स आसा आनीक अशे प्रॉब्लेम्स आसा. आनी शिक्षणाचो मेन प्रॉब्लेम कम्युनिटी स्कुलाक वयताले पूण तांकां शिकपाक सारकें कळनासलें अशें आसलें. ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम पळोवन आनी आमचे कितले रिसोर्सीस आमी कितें करपाक शकता आनी त्या वेळाचेर आमी थारायलें की ह्या कम्युनिटी कडेन आमी एज्युकेशना खातीर काम करपाचें आनी मागीर आमी तेंच्या खातीर काम करपाक सुरू केलें आनी तांकां शैक्षणीक मार्गदर्शन, शैक्षणीक प्रोत्साहन मेळपा खातीर वेगवेगळे एक्टिविटी रावपाक लागले आनी मागीर 2017 आमी थोड्या भुरग्यांक घेवन 14 भुरगीं आसलीं तेंची पेण हांगासर गेले. पेण हांगा म्हणजे महाराष्ट्राची पेण रायगड जिल्ल्यांत येता आनी त्या रायगड जिल्ल्यांत मोठ्या प्रमाणांत आदिवासी कातकरी लोक रावता. ह्या जाग्यार तांकां वानरमारे म्हणून आमी वळखता कित्याक ते वानर मारपाचें काम पयलीं करताले पूण वानरमारे म्हणटा. पूण मूळ तो कातकरी समाज आनी हो कातकरी समाज मूळचो रायगड ह्या एरियांतलो आसा आनी तो समाज हांगा ह्या वेळाचेर मायग्रेट खूब वर्सां पयलीं जाल्लो आनी आमी थंय व्हरपाचें कारण आसलें की हांगासल्या भुरग्यांक एज्युकेशना खातीर मोटिवेशन मेळपा खातीर आमी तांकां थंय व्हेल्ले आनी वेगळे एक्टिविटी घेताले आनी तेच्या उपरांत मागीर भुरगे हॉस्टेलांत थोडे गेले भुरगे थंयच्यान स्कुलाक वचपाक लागले आनी तशें करता 2020 आयलें आनी 20त कोवीड आयलो. कोवीड आयल्या उपरांत तेजे टोटल स्कूल बंद जालें
आनीक ताज्या उपरांत ते स्कुलाक वचना जाले आनी जे कितें शिकलेले ते 2 वर्सांक विसरले आनी 2022 उपरांत जेन्ना रिओपन स्कुलां सगळीं फूल स्विंग जाली त्या वेळाचेर ते परत स्कुलाक वचपा खातीर आनीक तेंचे एज्युकेशनांत तांकां परत मोटिवेशन मेळपा खातीर आमी थंय संवेदन केंद्र ह्या नांवान संस्था आमची स्थापन केली आनीक हे काम फूल स्विंग काम सुरू केल्लें आसा. सो कसल्यो एक्टिविटी तांच्या शिक्षणा खातीर तुमी कितें एक्झॅक्टली कितें करतात भुरग्यांच्या? माझे नाव माधवी पाटील आणि हांव ह्या एक संस्थेचे मेंबर आसा आणि म्हणजे आमी एक्टिविटीज ज्यो घेता पळय त्यो एक्टिविटीज म्हणजे सदां आमचे ट्युटरींग सांजचे थंय चलता. त्या भायर आमी वार्षिक तांकां रेसिडेन्शियल कॅम्प्स ऑर्गनायज करता. सो तेतूंतल्यान तेंचे कॉन्फिडन्स लेवल डेवलप जावचो आणि ओवरऑल खंय तरी तांकां एज्युकेशनल मोटिवेशन मेळच्यो ह्या उद्देशान आमी हें सगळें काम करता. कितले भुरगीं आसा आनी खंयच्या स्टँडर्डाक आसा तीं भुरगीं? सगळीं मेळून भुरगीं थंय 40 आसात. थोडी प्रायमरी सेक्शन आसा, प्री प्रायमरी सेक्शन आसा आनी हायस्कूल सेक्शनान आसात. सो अशे 3 सेक्शन आसा. 11 भुरगीं प्रायमरीक आसात, एक 5-6 भुरगीं हायस्कूल सेक्शनाक आसात आनी ताच्या पेक्षा प्री प्रायमरीची सगळीं अशी टोटल भुरगीं आसात थंय. सो आमी सांजच्या वेळाचेर घेता ती भुरगीं प्रायमरी सेक्शनाची आनी सेकंडरी सेक्शनाची अशें ट्युटरींग थंय सांजच्या वेळाचेर 3 ते 6 जायसर ट्युटरींग सद्दां चालू आसता आनी म्हयन्यांतल्यान 2 आमी स्पेशल एक्टिविटीज त्या भुरग्यां बरोबर ऑर्गनायज करता. रिस्पॉन्स कसो आसता भुरग्यांचो आनी पालकांचोय रिस्पॉन्स कसो आसता? भुरग्यांचो रिस्पॉन्स खूब बरो आसता कारण का आमी फक्त एज्युकेशन ह्या गोश्टीचेरूच तेंच्या फोकस करिना तर आमी तांचे बरोबर थंय बसून तांकां जाय तशें जेवण करप, मागीर तेंचे बरोबर न्हंयचेर न्हांवपाक वचप, नुस्तें धरप, मागीर जंगलान वचप तेंचे बरोबर हे सगळ्यो एक्टिविटीज करता. ताका लागून ती भुरगीं आमचे बरोबर बऱ्यापैकी मिंगल जातात आनी बऱ्यो भुरग्यांचो रिस्पॉन्स आसा. अशे सगळे एक्टिविटीज चालू आसात. आतां फुडें तांची कितें प्लॅन कितें आसा? आमी आयकल्या भशेन ती तांचे पेरंट्स आसा ते खंय कामाक वता तेन्ना तांचे ब्रेक पडटा एज्युकेशना भितर. सो मागीर तांचें शिक्षणाचें कशें जाता मागीर? एक तुमकां म्हणजे आमी जे काम सुरू करपाचें मुख्य उद्दिश्ट अशें आसलें की त्या कम्युनिटीचो आमी बरोच अभ्यास केलो, बरेंच जाणून घेतलें कम्युनिटीचो कितें प्रॉब्लम आसा आनी ते कित्याक शिकना भुरगे ते. तेन्ना आमकां दिसून आयलें की तेजें मायग्रेशन तेंच्या भितर बरेंच आसलें की पावसाचे 4 म्हयने ती कम्युनिटी थंय रावता, निरंकाल रावता आनी पावस सोंपल्या उपरांत ते फळां काडपाक आवडींगाची फळां किंवा तेरफळां काडपाक वयता, जंगलांत वयता, थंय रावता 1 म्हयनो किंवा मागीर ऊस मारपाक ते वयता. ऊस तोडणी कामगार म्हणून गोंयांत ते फेमस आसा आनी ऊस गोंयांतलो सांग्या तालुक्यांत आसा, वाडी त्या भागात आनी थंय ते 4-4 म्हयने रावता आनी अशा वेळाचेर तेंचे सुरवातीचे 4 म्हयने बस्तीर आसता आनी मागीरचे 6-7 म्हयने ते भायरच आसता आनी तेंच्या वांगडा फॅमिली वांगडा भुरगे वयता आनी भुरग्याची स्कूल चुकता आनी तेचे हे सगळे कारण असल्या कारण तेंचे शाळेत ते रेगुलर वचना भुरगे. म्हणजे जशे 230 दीस किंवा 215 दीस भरपाक जाय स्कुलांत तितले तेज्या पेक्षा ते 30 दीस 40 दीस इतले दीस शाळेक वयता आनी अशा ते शिकतले कशे? एक म्हणजे कोविडाचो तांकां बॅकलॉग आसलो, कोविडा खातीर तांकां शिकले सगळे विसरले आनी मागीर ते अशें मायग्रेशन केल्या कारणान ते स्कुलाक वचनासले आनी अशें जर ह्या भुरग्यांक कितें करपाक जाय तर रेगुलर आमी जर थंय ट्युटरींग चालू केलें, भुरग्यांक वचूंक घेवन बसले जाल्यार तांकां फायदो जातलो. म्हणजे जे आमी जनरल पळयता आमचे भुरगे पळयता, आमचे भुरगे कितले फास्ट पिकअप करता आनी ते तेंचे पयली पिढी लर्निंग आसल्या कारणान तांकां एज्युकेशना बद्दल ते पिकअप जायना. दुसरो म्हणजे भाशेचो एक प्रॉब्लम आसा, तेंची बोली भाशा ही कातकरी भाशा आसा आनी ती मराठी आनी कोंकणी अशी मिळटी जुळटी आसा. पूण आमी हांगासले लँग्वेज वेगळ्याच भाशेन जाल्या कारणान ते तांकां खूब डिफिकल्टी जाता. अशे वेगवेगळे डिफिकल्टीज आसा. घरासून प्रोत्साहन ना तांकां कामा खातीर खंय तरी वयचें पडटा, भुरग्यांक कामाक व्हरता कोण तरी आनी पेरंट्स वांगडा भुरगीं वयता. अशा वेळार स्कूल मिस आउट जाता आनी ती भुरगीं शिकूंक पावना. म्हणजे आमी काम सुरू करच्या पयलीं म्हटल्यार भुरग्यांक आमी रेगुलर घेवन बसोन शिकोवया, म्हणजे बेजीक शिकोवपाचें काम करता आनी आमी फाटलीं 2 वर्सां तेच काम करता. सांजच्या टायमार वचून शिकोवपाचें बेजीक अंडरस्टँड करून घेवपाचें काम करता आनी तेतूनच्यान भुरग्यांक एज्युकेशना बद्दल मोटिवेशन दिता. तेतूनच्यान बरेचशे बाकी तेंचे प्रॉब्लम्स आसा ते कमी जाल्ले आसा हे काम सुरू केल्या कारणान. आनीक आतां ते भुरगे शिकपाक लागले. तेंची पयली आतां कालची लेटस्ट न्यूज आसलो पेडण्याच्या वस्तीवेलो एकटो भुरगो 10वी पास जालो. पेडण्याची वस्ती ही बस्ती थोडीशी वेगळी आसा, हांगाचें स्थलांतर जास्त आसा, पेडण्याच्या वस्ती स्थलांतर कमी आसा. ती भुरगे बरे शिकतात थंय आनी ती बरी गजाल ह्या भुरग्यां खातीर मोटिवेटेड आसा. पूण हांगासले भुरगे जर स्टेबल रावत जाल्यार ते रेगुलर शिकपाक शकतले आनी आमी स्टेबल ते भुरगे थंय एका जाग्यार रावपाक जाय किंवा ते पेरंट्स थंय रावपाक जाय आनी भुरगे रेगुलर स्कुलाक वचपाक जाय आनी त्या भुरग्यांक
येवपाक जाय, म्हणजे स्कुलां शिकयले हांगा तांकां येवपाक जाय. त्या खातीर आमी इवनिंग टायमार रेगुलर वचोन तांकां भुरग्यांक शिकोवपाचें काम करता आनी बेजीक शिकोवपाचें काम करता आनी एज्युकेशना बद्दल तांकां जे डिफिकल्टीज आसा ते शिकोवपाचें काम करता आनी तशा प्रकारे आमचो प्रोजेक्ट रन जाता. आनी मागीर वेकेशन टायम असो किंवा बाकीच्या टायमार वेगळ्यो एक्टिविटी घेता. सो एवरी इयर ते भुरगीं फुडें वतात. एटेंडन्स ना म्हणून तांकां फाटान दवरनात. काय उरता तो एक असा प्रॉब्लम आसा, अटेंडन्स ना म्हणून ती रेट आसा, ड्रॉप आउट रेट आसतली किंवा भुरगे अंडरस्टँडींग तेंची कमी असल्या कारणान फाटी उरता. पण आमी प्री प्रायमरीची भुरगीं आसा ती बऱ्यापैकी आतां शिकपाक लागल्या आनी रेगुलर स्कुलाक वचपाक लागल्या. हायस्कूल लेवलची भुरगीं आहा तेंच्या भितून थोडो तो आसा विकनेस आसा, हांगा ती भोंवता ती स्कुलाक वचना पण अंडरस्टँडींग करपाक येना. म्हणजे कशें तांकां परत परत शिकोवचें पडटा आनी बेजीक शिकोवचें पडटा आनी मेमोरायज तांकां करपा खातीर परत परत वेगळे ट्रिक्स वापरचे पडटा शिकोवपा खातीर. त्या खातीर असा इशू अजून म्हणजे ताजो फायदो लेटर ऑन जावंक शकता पूण तो कमी प्रमाणात फायदो जाल्लो दिसता. आनी एक मोठो इशू आशिल्लो तो ह्या समाजा भितर आनी लोकल कम्युनिटी भितर एक तरेचो संघर्श आशिल्लो आनी एक मिसअंडरस्टँडींग आनी हें इतले वर्सां चालू आसा. ताजो परिणाम म्हणून फाटीं ताजेर अटॅक जालो आनी हें जालें. आतां कितें परिस्थिती आसा, बदलता परिस्थिती, लोकल लोक ह्या समाजाक एक्सेप्ट करपाक लागल्या. आतां तुमी एक बरो एक्सपेरिमेंट केलो की ह्या भुरग्यांक नॉर्मल शाळे भितर घातलीं आनी ह्या लोकल भुरग्यां बरोबर मिक्सअप करपाक लागलीं आनी ते भुरगीं कशी हें करतात, गांवचे लोक ह्या भुरग्यांक कशें ट्रीट करता, नॉर्मल ट्रीट करता काय ना. तो आता बऱ्यापैकी अनुभव म्हणजे बऱ्यापैकी ते मिंगल जाल्ले आसा, एकठांय जाल्ले आसा आनी ही शाळा हे माध्यम आसा एकठांय जावपाचें. आमी त्या खातीर वेगळ्या रितीन प्रयत्न सुरू केले. म्हणजे 2016तली घटना ती आनी आतां ऑलमोस्ट 8 वर्सां जाल्ली आसा ते घटनेक. आनीक एक्चुली हे दोनी कम्युनिटी एकामेकाची गरज आसा. ते थंय रावता ते मनीस म्हणजे थंयच्या लोकल लोकांक कामाक कोण तरी लेबर मेळटा. आयज लेबर मेळप खूब डिफिकल्ट जाल्लें आसा गोंया सारक्या भागार आनी ते लेबर मेळटा आनी लेबर हे हार्ड वर्क लेबर आनी एक्सपर्ट लेबर, माडार चडपी झाडार चडपी अशे लेबर आसा ते मेळटा. त्या लोकांची बाकीच्या लोकांक गरज आसा थंय. त्या खातीर ते लोक जाय थंय अशा प्रकारे. पूण त्या खातीर ते गरज आसा म्हणून बाकीच्या लोकांक जेन्ना मनाय जाय तेन्ना त्या वेळाचेर थंय येता. त्या खातीर बाकीच्या लोकां बरोबर तांचे बरे संबंद आसा. आनी जेन्ना आमी स्कुलांत पळयता तेन्ना स्कुलांतय आतां ते संबंद बऱ्यापैकी आतां तेंचे जे ते प्रायमरी स्कूल आसा, प्रायमरी स्कुलांत आर्या टिचर म्हणून आसा, आर्या नायक आसा आनी किंवा बाकीचे हायस्कूल आसा, एडमिनिस्ट्रेशनची बिनी बार्बोजा म्हणून आसा, तेंच्यांनी बऱ्यापैकी भुरग्यांक तेंच्यांनी इनवॉल्व करून घेतले आसा, वेगळ्या एक्टीन इनवॉल्व करून घेता. आनी त्या वेळेन तेंच्यांनी तो भेदभाव करून ना आनी वेगळ्या प्रकारे ते भुरगे दोनी कम्युनिटीचे भुरगे एकठांय जावपाक जाय म्हणून वेगळे एक्टिविटी केल्यो आनी भुरग्यांक मिक्सअप केले. आमी संस्था म्हणून ह्या प्रश्नाचेर आमी तसोच गांभीर्यान विचार केलो आनी आमी त्या स्कुलांनी काम करपाक सुरू केलें. प्रायमरी लेवलाच्या स्कुलांनी काम करपाक सुरू केलें. जॉयफूल लर्निंगाची एक्टिविटी घेतल्यो आनी सगळ्यांक मिक्स करून प्रोग्राम घेवपाक चालू केले. आनी फाटल्या 6 म्हयन्यां भितर वेगळे एक्टिविटी घेतले आनी रिसंटली लास्ट फाटल्या म्हयन्याक आमी एक्टिविटी घेतली. थंयची जी प्रायमरी स्कूल आसा, जे शिगणेवाळ प्रायमरी स्कूल आसा, ते प्रायमरी स्कुलाचे पेरंट्स, तेंचे भुरगे, कातकरी पेरंट्स आनी कातकरी भुरगे आनी आमी सगळे कार्यकर्ते अशें मेळून एक वनभोजन जाल्लें. आनी ते वनभोजन सगळें मेळोन दिलें. सगळें म्हणजे त्या लोकल पेरंट्सांनी जेवण तयार केलें आनी सगळ्यांनी मेळोन तेंची भुरग्यांची काळजी घेतली अशें. आनी ते मिक्सअप जाता आनी आतां ते जो प्रकार 8 वर्सां पयलीं आसलो तो आतां बऱ्याच रितीन खूब प्रकारे कमी जाल्लो आसा आनी बऱ्यापैकी भुरगे मिक्स खेळटा, सगळे मिक्स हें जाता आनी नवी पिढी ते भेदभाव बऱ्यापैकी कमी जाल्लो आसा आनी ती खूब बरी गजाल आसा. ही आनंदाची गोश्ट आसा की हें जावप म्हणजे. पण अजून तांच्या जमनीचो प्रश्न सॉल्व जाला. तांकां पक्का घरां मेळपाक जाय आशिल्लीं आनी तेमी खूब प्रयत्न केले ताचे खातीर. इवन म्हाका दिसता तांकां वोटींग रायट्स हालींच मेळ्ळ्या. बाकीची तांची ते ऑल कंप्लिटली मेन स्ट्रीमा आयले. बाकीच्या भशेन काय अजून कितें प्रॉब्लेम्स तांचे उरल्या जावपाचे. तेंच्या कडेन वोटींग रायट्स तांकां आधार कार्ड तेंचे रेशन कार्डाचे नांवां करपाचें काम बऱ्यापैकी जाल्लें आसा. आनी त्या खातीर स्टेट ऑथॉरिटी सगळ्यो ज्यो आसा त्यो म्हणजे मामलेदार आसा किंवा सिवील सप्लाय आसा किंवा इलेक्शन कमिशन आसा त्यांची मदत. आणि त्यांच्या बरोबर गोवा स्टेट कमिशनर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चायल्ड रायट्स
रायट्स दे चायल्ड रायट्स कमिशन आसा, पिटर बॉजीस सर आसा तांचो चेअरमॅन आसा, ते तेंच्यांनी मेळोन हे जावपा खातीर बऱ्या रिती प्रयत्न केल्ले आसा. आनी आमी एक संवेदन केंद्र, आमी लोकल म्हणजे थंय काम करपी NGO ह्या सगळ्या खातीर आमी हेल्प करता. म्हणजे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज, कमिशन आनी संवेदन केंद्र मेळोन हे सगळे डॉक्युमेंट तांकां दिवपा खातीर काम करता. सुरवातीच्या काळात 2017 सुमार तांकां हे इनिशियल जाल्ले, इनिशियल एक्टिविटी काम करताले, तेंच्यांनी ते करून दिल्ले. जे मागीरच्या आतां फाटल्या 4-5 वर्सांक ते बॅकलॉग आसले, जावंक नासले, ते आमी रिसेंटली कंप्लीट केल्ले आसा. आनी तांकां बर्थ सर्टिफिकेटचो एक इशू आसा, बर्थ तेंचे रजिस्टर ना, त्या खातीर एक प्रोसेस चालू आसा आनी थ्रू लिगल ऑथॉरिटीच्या थ्रू तो करतले आमी, आनी तो प्रोसेस चालू आसा. तुमी खरेंच बरें काम करता एक्चुली समाजाचे, आनी अशे तरेचे जे उपेक्षीत समाज आसा आनी जे लोक आसा जे तांकां बाकीच्या कडेन कोणाक सपोर्ट ना अशा लोकांक सपोर्ट करप ही खरेंच बरें काम. आनी म्हाका दिसता हाजे फुडें तुमी काम कंटिन्यू करतले आनी तांकां खास करून जे यंग जनरेशन आसा भुरग्यांक तरी हाजे फुडें हातूंतल्यान भायर काडून ती आपली कितें तरी शिकतलीं, शिक्षण घेवन फुडें आपलो एक करियर करतलीं अशें आमी आशा करया. माझे नाव कृष्णा गोपाल पवार. आमकां सोयान पिकनीक गेलेले 10 दिवशी हांवपाक. ते आमी गेल्लेले सगळे. आमी भरपूर कितें तरी शिकले आनी आमकां शिकयताले गावंडाय आनी एक्सिजन अशें शिकयताले. माझे नाव सखू कालनी कुंपवार. हांव शिकता पयली रावता निरंकाल फोंडां गोवा. आमकां सरान पिकनीक हाडले. पिकनीक आमकां खूब मजा वाटली. आमी एज्युकेशन हो एकूच बॅकग्रावंड घेवन काम करना, तर आमी बाकीचेय तेंचे इश्यूज पळयता. लायक हेल्थ, म्हणजे अशें जशें सांगलें तेंच्यांनी की कमिशन आनी गव्हर्मेंट हेंचे हेल्प घेवन आमी तेंचे जे बाकी लिगल मॅटर्स, म्हणजे बाकीचे जे तांकां जाय त्यो गोश्टी, म्हणजे इलेक्शन कार्ड हे जशें करता तशें तांकां हेल्थ इश्यूज म्हणजे ते गव्हर्मेंट सेक्टरांनी वचून ती हेल्प कशी घेतले. म्हणजे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी ती वचपाक भितात. सो वचपाक भितात म्हणजे थंय वचून तांकां भाशेचो हे आसल्या कारणान आनी फुडलो मनीस कितें सांगता तें कळना आनी एक प्रकारचो उलोवपाचो भंय आसल्या कारणान ती थंय वचून हें करनात. सो ते वचप, कितें सांगता ते फाल्यां यो म्हणून सांगलें किंवा सोनोग्राफी करपाक राव म्हणून सांगलें सुद्दां जाल्यार ते लोक परते रिटर्न घरा आयिल्ले आसा. सो आमच्या भितरलो एक मनीस म्हणजे दशरथ जे आसा न्ही तांकां म्हणजे तेणेन तांकां हेल्थाचें सुद्दां बऱ्या पैकी एज्युकेट केल्लें आसा अशें म्हणपाक हरकत ना. म्हणजे जर आतां कोण प्रेग्नंट बायल आसा जाल्यार ती रेगुलर थंय वतली, फॉलोअप आपले करतली म्हयन्याचे आनी प्लस जे इम्युनायझेशन जे आसा ते सुद्दां आमी तांकां याद करून दिता की ल्हान भुरगीं आसा इम्युनायज करा. आयज वचपाक जाय जाल्यार तांकां रातचे कॉल करप आनी सांगप आदले दिसा की बाबा फाल्यां इम्युनायझेशन आसा, तुमी ते वचून करा अशें म्हणून. सो ह्योय सगळ्यो गोश्टी आमी तेंच्यो पळयता. तशेंच आमी म्हणजे 2 ल्हान भुरगीं आसलीं तांकां हार्टान तेंच्या होल आशिल्ले. सो हे सगळे ते म्हणजे GMCन वचून ते फॉलोअप घेवन ते बऱ्या पैकी त्या दोगांचे हार्टाचें ऑपरेशन करून आयज ती भुरगीं आमकां हांगासर खेळटाना दिसतात. सो हांव तेजें क्रेडीट आमकां घेयना, पूण खंय तरी आमी तो एक दुवा जाली मदलो की बाबा हॉस्पिटल आनी ते म्हणजे गव्हर्मेंट सेक्टराची तेंच्यांनी हेल्प घेवन ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हणजे ती 2 भुरगीं आयज आमी खेळटाना हांगासर पळोवंक शकता. तो एक वेगळो आनंद आमकां आयज आसा. सो हे सगळें आसा. प्लस अशें हांव हांगाच्यान सांगूंक सोदतां की खुबशे लोक आमकां अशें कॉल करतात की म्हणजे एक ती कम्युनिटी म्हणटकूच एक सोशल टुरिजम कशें जाल्लें आसा. म्हणजे आपल्याक नाका पळय ती वस्तू हाडून आमी थंय डंप करता अशें सिच्युएशन सद्या चालू आसा. सो म्हणजे आमकां खूब लोकांनी कॉल केलो की आमकां अशें गरजो आसात आमच्यो. मागीर म्हाजे कडेन कपडे आसा वापरलेले, म्हाजे कडेन हें आसा वापरलेले, ते हांव दिवं काय, एकदांच वापरलेले आसा, 2दांच वापरलेले आसा, सो ह्या भुरग्यांक आपूण दिवं काय अशें म्हणून. पूण आमी हे सगळे हे गोश्टी आमी तांकां दिल्यो ना. म्हणजे ज्यो गोश्टी तांकां गरजेच्यो आसा त्याच गोश्टींचेर आमी फोकस केले. लायक आमी तांकां दिवन आमचेर डिपेंडंट करपाक सोदिना, पूण ती स्वावलंबी कशी जातली आनी स्वताचो पयसो येता तो स्वता खातीर मोडून ती कशी आपले लायफ एक वेवस्थीत पद्दतीन जगतली हेजेरूच आमचो आयज म्हणजे फोकस आसा मेन तो. म्हणजे आमी तांकां एक एज्युकेट करतात. म्हणजे आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी तेंच्या कडेन उलयना, पूण आमकां जो कोण कॉल करता पळय
ताका आमी सरळ सांगता की आमी कपडे किंवा बाकीच्यो गोश्टी दिना. खावपाक जाय जाल्यार आमी हें करूं शकता, पूण आमकां खावपाक सुद्दां आमी पयलीं व्हरून मालनरिशमेंट आसताली तेन्ना सुद्दां आमी हो प्रकार केलो की खावपाक दितालीं व्हरून, म्हणजे एक वेळचें जेवण दिवप किंवा अंडे दिवप हें सुद्दां आमी आतां कर्टेल केलें. कित्याक लागून? कारण का आमी जेन्ना तांकां दिवपाक लागलीं तेन्ना तेंच्या घरान एक टायमचें जेवण जातालें तेंय ती बंद करपाक लागलीं आनी आमी कितें दिता तेंच खावन रावपाक लागलीं. सो हें सगळें सुद्दां बंद करून फक्त आमी ती एज्युकेशनल बेज काम करून म्हणजे ती कशी शिक्षणान रस घेवन हें करतली आनी हेच्याच आदाराचेर आमी वेगळ्यो वेगळ्यो एक्टिविटीज प्लॅन करतात. त्याच आदाराचेर आयज आमी हो 10 दिसाचो रेजिडेन्शियल कॅम्प ऑर्गनायज केला गव्हर्मेंट हायस्कूल पिसुल्लेम हांगासर. तशेंच गेल्या वर्सा आमी 1 म्हयन्याचो रेजिडेन्शियल कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो. सो हे सगळें सुद्दां कित्याक लागून तर तांकां एज्युकेशनल मोटिवेशन उरचें आनी शिक्षणान तेंचो रस जो आसा तो खंय तरी वाडचो ह्याच उद्देशान हें सगळें काम चालू आसा. सुंदर कॉन्सेप्ट, कारण तांकां कोणाचेर डिपेंडंट करचे परस सगळी वस्तू प्रोवायड करून तांकां शिक्षण ही फावंडेशन आनी शिक्षण दिवन ही फुडली पिळगी जरी एटलिस्ट ह्या हातूंत भितर उरपाना आनी तातूंतल्यान भायर सरतली आनी आपलें करियर करतली आनी आपली पोट आपल्या पांयाचेर उबी रावतली. इवन सर आमी सुद्दां म्हणजे कशें आसा तांकां लायफ टायम आमी तेंचे बरोबर काम करतली किंवा लायफ टायम आमची एक संस्था तेंचे बरोबर काम करून म्हणजे डिपेंडंट तांकां आमचेर करतली असोय आमचो उद्देश ना. पूण तेंचो खंय तरी सगळ्या कडेन एज्युकेशन हो एकूच असो आसा की मनीस शिकलो की समृद्ध जाता म्हणटा पळय तशा प्रकारचो आमचो हो एक खंय तरी ध्यास चालू आसा. थँक्यू. आमी आतां आयकलें इतली एक पॉझिटीव अशी गोश्ट आनी कन्स्ट्रक्टीव काम ही संविधाना केंद्र गोंयान करता आनी हाजे फुडें हाका ऑलरेडी इफेक्ट येवपाक लागला. भुरगीं हळू करून चेंज जावपाक लागल्या. हायजीन आनी बाकीचे गोश्टी ती आपली हाती भितर आत्मसात करपाक लागल्या आनी हाजे फुडें शिक्षण घेवन जेन्ना ती भायर सरतलीं तेन्ना एक तांची लायफ कंप्लिटली बदलतलें आनी हो एक कंप्लिटली बरी कन्स्ट्रक्टीव काम हें चालू आसा संविधाना केंद्राच्या वतीन. आमी तांकां शुभेच्छा दितात. थँक्यू सर.